आमचे ल्हानशे गोय ह्याच ल्हानशा प्रांतात फाटल्या 10 दिसां भितर खुनाच्यो 5 घडणुक्यो घडल्यो। ही हुस्को करपाची गजाल। 28 ऑक्टोबराक पेडण्यां जाल्ले फारपेटीत रामऋषी रामराज पासवान आणि लाल बहादूर गौड हे 2 कामगार गंभीर जखमी जाले। उपरांत 31 ऑक्टोबराक पीर्ण बार्देशांतल्या सड्यार 19 वर्साच्या कपिल चौधरी ह्या उत्तर प्रदेशांतल्या तरणाट्याचो खून जालो। ताचे उपरांत 5 नोव्हेंबराक मोर्जे वयल्या वाड्यावयले ज्येष्ठ नागरिक उमाकांत खोत हांचो खून। ह्यो घडणुके चर्चेत आसतनाच काल 6 नोव्हेंबराक साळगांवांत दोगांचो खून जाला। दरेका खुना फाटली कारणां वेगवेगळी। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। साळगांवा बिरेस्तारा सकाळी घडिल्ल्या डबल मर्डर घडणुकेक लागून गोंयांत खवदळ पडलो। मुड्डोवाडो साळगांव वाठारांतल्या रिचर्ड डिमेलो हाचे सयत अभिषेक गुप्ता ह्या कामगाराचो खून केलो। म्हायती मेळटाच पुलिसांनी घडणूक सुवातेर धांव घेवन तपास सुरू केलो। ह्या डबल मर्डर घडणुकेत डिमेलो हाचो फरार आशिल्लो कामगार जगन्नाथाचेर पुलिसांनी दुबाव उक्तायला। चड म्हायती प्रमाण रिचर्ड डिमेलो हाचो कामगार जगन्नाथ बिराडाक रावतालो। बिराडाचे पयशे मेळूंक नाशिल्ल्यान घरधनी जगन्नाथाक फोन करतालो। तो फोन उखलिना म्हणून घरधनी चौकशी करपाक बिराडाच्या कुडी कडेन गेलो। त्या वेळार ताका जनेल उक्ते आशिल्ल्याचे दिसले, तशेंच कुडीत रगत दिसले। ते उपरांत ताणें साळगांव पुलीस स्टेशनार वचून वयली म्हायती दिली। साळगांव पुलीस निरीक्षक मिलिंद भुईंबर हाचे सयत पुलिसांनी घडणूक सुवातेर धांव घेतली। दार उक्ते केले तेन्ना भितर गळो चिरिल्ले अवस्थेत दोगांच्यो कुडी सापडल्यो। ते उपरांत अदीक चौकशी केली तेन्ना रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ता ह्या दोगांचो चाकून वार करून खून केल्ल्याचे मुखार आयले। पुलिसांनी घडणुकेचे सुवाते वयल्यान चाकू, सोऱ्याच्यो बाटल्यो आणि हेर वस्तू जप्त केल्या। तशेंच फॉरेन्सिक पंगडाक आपोवन पुरावे एकठांय केले। मुळाव्या तपासात मध्यान रात ते फातोड ह्या काळात दोगांचो खून जाल्ल्याचो अदमास पुलिसांनी उक्तायलो। घडणूक सुवातेर व्हड प्रमाणात रक्ताचे दाग तशेंच संघर्षाच्यो खुणो सापडिल्ल्यान ही हत्या नियोजन करून केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांक आसा। पुलिसांनी अदीक चौकशी केली तेन्ना बिराडाक रावपी जगन्नाथ फरार आसा अशें कळ्ळें। हाका लागून सुरवातेक पुलिसांनी ह्या खून प्रकरणात ताचेर दुबाव उक्तायलो। रिचर्ड डिमेलो हो साउंड सिस्टम भाड्याक दिवपी वेवसायीक आशिल्लो, जाल्यार जगन्नाथ ताचे कडेन टेक्निशियन म्हणून काम करतालो। कामगार जगन्नाथ ते कुडीत बिराडाक रावतालो। डिमेलोचे ताचे कडेन येवप वचप आशिल्ले, तशेंच कांय खेपे तो थंय रावतालो। फरार कामगार जगन्नाथ मध्य प्रदेशांतल्या अभिषेक गुप्ता हाका बुधवारा राती गोंयांत घेवन आयिल्लो। त्या वेळार रिचर्डा सयत तिगूय कुडी सोरो पियेल्ल्याचे पुरावे पुलिसांक सापडल्यात। दुबावीत रिचर्डाची स्कूटर घेवन पळून गेलो। ती स्कूटर रेल्वे स्टेशनाच्या वाठारांत मेळ्ळी, तशेंच ताचो चेहरो रेल्वे स्टेशनाच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात दिसता। ताका सोदपाक पुलीस कर्नाटकांत गेल्यात। पुलीस महानिरीक्षक केशवराम चौराशिया हाचे सयत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, उप अधीक्षक विश्वेश हांणी घडणुकेचे सुवातेक भेट दिली। ह्या वाठारांत रावपी बिगर गोंयकार कामगारांची पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या। ह्या हत्ये फाटल्यान वैयक्तीक दुश्मनकाय, कामाचे सुवातेर जाल्लो वाद वा अर्थीक कारण आसूं येता असो मुळावो अदमास पुलिसांक आसा। पुलिसांनी आशिकुशीकच्या सीसीटीव्ही फुटेजीचो शोध घेवपाक सुरवात केल्या। तशेंच कॉल रेकॉर्ड आणि थळाव्या साक्षीदारांचे म्हायती वयल्यान तपास करपाचो यत्न पुलीस करतात। दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्यात। तशेंच फरार कामगाराचो पुलीस सोद घेतात। तो मेळे उपरांत खुनाचो गूट सुटावो जातलो अशी म्हायती पुलिसांनी दिली। डिजिटल माध्यमां वरवीं गोंयची गोंया भायली दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भेट दियात www.bhangarbuy.com वेबसायटीक। भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।